पेडणे तालुक्यात चडशा सुवातींनी मसणभूंय खास करून वेगवेगळ्या समाजा खातीर थारायल्ले असतात. दुसऱ्या समाजांतल्या मनशाक मरण आयल्यार त्या गांवांतले वा त्या समाजांतले लोक ताका थारायिल्ल्या मसणभुंयेंत तांचो लासोवपाक परवानगी दिना. पूण आतां सावन हांव ती प्रथा बदलून सगळ्या समाजांतल्या लोकां खातीर सगळे कडेन आशिल्ल्यो मसणभूंय उक्ती करतलो. मसणभुंयेंत जातीचे निर्बंध आसचे नात आनी ते खातीर हांव स्वता यत्न करतलों अशें आश्वासन पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकारान दिलें. शेनवारा तोरशा वाठारांतल्या मसणभुंयेच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. आयज हांव तोरशा गांवांत आसा आनी हे स्मशान भुमीचे खुबशे आमच्या पेडण्यान प्रॉब्लम आहा. कित्याक चडशे प्रॉब्लम आहा कितें समाज पळयतात. हे समाज पळोवपाचे बंद जावंक जाय हांव सांगता. आनी जे पळय पेडण्या गांवांत आहा पळय आनी त्यो सगल्यो स्मशान भुमी आहा पळय त्यो इंडिपेंडंट आसूंक जाय आनी हांव इंडिपेंडंट करून दितलो. कित्याक आनी ज्यो खंयच्या गांवांत हे स्मशान भुमी ना थंयसर स्मशान भुमी करपाक म्हाजो सगळ्याक रायट आसतलो आनी सगळ्यांनी गांवकारांनी फुडें सरोन हे काम एकूच करून दिवचें. सगळ्यांनी इंडिपेंडंट आमची स्मशान भुमी आसची आनी कोणाकूच अशें हें आसचें न्हू कितें ह्या जातचो जाती बाती हांगासर कांयच लागच्यो ना. हेज्या फुडें आमी सगळे एक रावन सगळे आमचे भाव पेडणेकार आमी सगळे जाण रावन ही स्मशान भुमीचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाचे. हांव एकटोच न्हू, तुमचो म्हाका सपोर्ट जावो आनी तुमच्या आदारान हांव सगळे प्रॉब्लम सॉल्व करतलो. ही आयज स्मशान भुमी तशेंच आयज हांवें धारगळे आमची स्मशान भुमी घेतलेली आहा. ते बी काम चालू आहा. तें काम कंप्लीट जातलें. धारगळे बी खूब प्रॉब्लम जाताले हे स्मशान भुमीचे. अशें आतां खंयसरूच हे प्रॉब्लम जावचे ना. हे जाता इतले बेगीन हांव प्रॉब्लम हे पयलीं सॉल्व करतलो. कित्याक हे आमचे खरें म्हणटा ते हें आमचें दुसरें घर. ताका लागून हें घर आमचें दुसरें तें आमकां जेन्ना आमी हें जाता तेन्ना आमी आमचें पिसफूल वचोंक जाय. ताका लागून हे पेडण्यान खंयसरूच असले प्रॉब्लम जावचे ना. ताका लागून म्हाका सगळ्या पेडणेकारांचो साथ जावो. तेंचो साथ घेवनूच हांव ही स्मशान भुमी इंडिपेंडंट आख्ख्या पेडण्यान आहा पळय तितल्यो करून दितलो.